Lokgonnti, chapter 35. Levitank dilolo daizacho vantto. मोआबाच्या मैदानात जेरिको samkar आणि जॉर्डाना poltoddi sorvesporan moizesak म्हणलें. जो इस्रायल पोजेक वांटो पडटा तांतलीं थोडीं शारां लेवितांक रावूंक आनी तांच्या हिंडांक चोरवाचीं मोइदानां त्या शारा भोंवतीं दिवंक जाय म्हूण इस्रायल पोजेक सांग. हीं शारां लेवितांचीं जावन आसतलीं आनी ते थंय रावतले. आनी भोंवतणचें मैदान चोरवा खातीर तांच्या गोरवांक आनी हेरां मोजजातींक हें चोरवाचें मैदान चारूय वांटांनी. शाराच्या भोंवतीं भायर 1000 हात रूंद जावंक जाय. शारा भायर उदेंतीक 2000 हात, दक्षिणेक 2000, अस्तंतेक 2000 आनी उत्तरतेक 2000 हात मेजचे आनी मोदें शार आसचें. हे पोरी ह्या शाराचीं चोरवाचीं मैदानां आसतलीं. लेवितांक सर शारां आसऱ्याक दवरूंक जाय. कोणीय चुकोन दुसऱ्याक मारता तो थंय आसर घेतलो. त्या भायर तांकां रावपाक 42 शारां, सरभोंवती मैदान सोगलीं म्हणून 48 शारां आनी धर कुलाक कितलीं शारां दिवचीं तें त्या शाराचे लांबाये रुंदाये प्रमाणें थारोवन घेवचें. आपणाक दायजाचो वांटो फावो जाला त्या प्रमाणें जोन एकलो आपलीं थोडीं शारां लेवितांक दितलो. आसर घेवपाचीं शारां. इस्रायल पोजेक कोलीत करूंक सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, तुमी जॉर्डन उतरून कानान गांवांत भितर सरतोच आसर घेवंक शारां नेमून दवरात. कोणूय चुकोन दुसऱ्याचो जीव काडटा तो ह्या शारांत आसर घेतलो. तो थंय मेल्ल्या मनशाच्या सोयऱ्यांत हांव पयस आसतलो. जरी कोण फारीकपण घेवंक सोदीत ह्या मनशाची सोबे माजार न्हीद केल्या शिवाय ताचेर मरणाचें फर्मोण मारून वचो. 6 शारां विंचून काडात, 3 जॉर्डनाचे उदेंतेक आनी 3 कानानच्या गांवांत. हीं शारां इस्रायल पोजेक तशें पोक्या लोकांक आसर घेवंक उपकारतलीं. चुकोन कोणूय दुसऱ्याचो जीव काडटा तो आसर घेवंक थंय वेतलो. कोणूय एक हातयार घेवन लोखणाचें वा फातराचें वा लांकडाचें तें जावं दुसऱ्याचो जीव काडटा तो खून आदारता. देखून ताचोय जीव काडचो. मात्तल्याचो जीव काडूंक मेल्ल्या मनशाच्या लागशिल्ल्या सोयऱ्याची ती जबाबदारी. हाताक मेलोत तेन्ना ताचो जीव काडचो. कोणूय एकलो दुसऱ्याक जोळटा आनी ताका लोटून भुंय शेवटिता वो ताचेर कितेंय उडोवन वो मुट्टी मारून ताचो जीव काडटा. तो खून आदारता देखून ताचो जीव काडचो. ही जबाबदारी मेल्ल्या मनशाच्या लागशिल्ल्या सोयऱ्याची. मेळटोच ताचो जीव काडचो. कोणूय एकलो चुकोन दुसऱ्याचो जीव काडटा. समज ताचो राग द्वेस नासलो पूण ताका लोटलो आनी भुंय शेवटून मेलो, वो कितेंय उडयल्लें ताचेर पडून तो मेलो, वो दुस्मान कांय ना आनी मातशें मन ना पूण पोळे नासतना कितेंय उडयल्लें ताचेर पडून ताचो जीव गेलो, हाची जबाबदारी पोज्जेन घेवची आनी मात्तल्याच्या वाटेन थारावची आनी मेल्ल्या मनशाच्या हातांत सोडची न्हय. पूण पोज्जा ह्या मनशाक त्या सोयऱ्याच्या हातांतली राखतली आनी ताका आसर घेता त्या शारांत व्हरून पावयतली. ताणें ह्या शारांत पवित्रेलान माखलो महायाज्ञीक जिवो आसलो पर्यान रावचें. थंयचो भायर सरून मेल्ल्याचो सोयरो ताका मारीत जाल्यार हो खून जावचो ना. कित्याक ताणें त्या कालाच्या महायाज्ञीकाचें मरण पर्यान त्या शारांत रावूंक जाय. महायाज्ञीक मोत्तोच ताच्यान आपल्या घरा येवंक जाता. हे नेम तुमकां आनी तुमचे संस्थीक लागतात, खंयसरूय ते आसूं. खून आदारल्या म्हूण सारकी न्हीद जावंक 2 वा अदीक गोवाय गरजेचे. एकल्याची गोवाय ताका गुन्यांवकारी करूंक मरणाक घालूंक पुरो न्हय. खून आदारता ताचो जीव काडूंकूच जाय. दुडू फारीक करून ताच्यान मरण वांटावंक जायना. तेच परी आसर घेवपाच्या शारांत रिगला त्या मनशाक महायाज्ञीक मरचे आदीं दुडू फारीक करून ताका घरा येवंक दिवचें न्हय. अशें करशात जाल्यार
तुमी जियेतात तो गांव बोश्टायतल्यात. खून गांव बोश्टावन सोडटा आनी जाणें खून केला ताच्या मोन्ना शिवाय तो गांव शुद्ध करूंक जायना. तुमी जियेतात तो गांव बोश्टाव नाकात, कित्याक हांव सर्वेस्पोर आनी हांव इस्रायल पोरचे मोदें जियेतां. देवाचें उतर हें.